पाठ 3 आमचे शेजारी. आमचे शेजारी मीन्स आवर नेबर्स. आमच्या आमच्या घराचे घराचे उजवे उजवे वटेन वटेन कायतानाले कायतानाले घर घर आसा आसा. आमच्या घराचे उजवे वटेन कायतानाले घर आसा. आमच्या घराचे उजवेक मीन्स टू द राईट साईड ऑफ अ हाऊस वटेन कायतानाले घर आसा इज कायतान्स हाऊस. घर मीन्स हाऊस. फाटले फाटले वटेन वटेन सलमाचे सलमाचे घर घर. फाटले वटेन सलमाचे घर. So in the back side of the house or behind the house is Salma's house. फाटले वटेन means back side. दावे दावे वटेन वटेन एक एक सभा सभा घर घर आसा आसा. दावे वटेन एक सभा घर आसा. So दावे वाटेन means to the left side. On the first sentence we read उजवे वटेन, that was right side. So दावे वाटेन एक सभाघर आसा. सभाघर means community hall. To the left side is a community hall. आमचे आमचे शेजारी शेजारी मनान मनान बरे बरे. आमचे शेजारी मनान बरे. Our neighbors are pure hearted. मनान बरे means pure hearted. They have a pure heart, that is they are very nice people. जशे जशे रसाळ रसाळ पणसा पणसा घरे घरे. They are like juicy. रसाळ means juicy. पणसा means jackfruit. घरे means pieces, the pieces of the jackfruit. आम्ही आम्ही एकठाय एकठाय जमतात जमतात. आम्ही एकठाय जमतात. We gather together. एकठाय means together. जमतात means to gather. एकमेकाक एकमेकाक आदाराक आदाराक पावतात पावतात. एकमेकाक आदाराक पावतात. We help each other. एकमेकाक means to each other. आदाराक means help. पावतात means we reach or we are always there to help each other. एका एका घरांत घरांत रांदिल्ले रांदिल्ले दुसऱ्या दुसऱ्या घरांत घरांत पावयतात पावयतात. एका घरांत रांदिल्ले दुसऱ्या घरांत पावयतात. एका घरांत means in one house. रांदिल्ले means cooked or food cooked in one house. दुसऱ्या घरांत with the other house. पावयतात means to give or to share. So food cooked in one house is shared with the other house or with the other family. वेळा काळार वेळा काळार शेजारीच शेजारीच
पावतात पावतात. वेळा काळार शेजारीच पावतात. नेबर्स ऑलवेज कम टू हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड. वेळा काळार मीन्स टाइम्स ऑफ नीड. Whenever you need your neighbors, they are always there for you. आम्ही सगळेच सण परबो वांगडाच मनयतात. आम्ही सगळेच सण परबो वांगडाच मनयतात. सगळे मीन्स ऑल. सण परबो मीन्स फेस्टिवल्स अँड ओकेजन्स. वांगडाच मनयतात मीन्स सेलिब्रेट टुगेदर. वी सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स अँड ओकेजन्स टुगेदर. हे वर्गांत शिकुया. अक्षर अभ्यास. आ उ घ ल प व च ए ब. उतरां पेटूल फाटले मीन्स बिहाइंड. दावे मीन्स लेफ्ट. घर मीन्स अ हाऊस. फाटले मीन्स बिहाइंड. आदार मीन्स हेल्प. एकठांय मीन्स टुगेदर. परबो मीन्स फेस्टिवल्स. शेजारी मीन्स नेबर्स. रसाळ मीन्स ज्युसी. पणस मीन्स जॅकफ्रूट. सभा घर सभाघर मीन्स कम्युनिटी हाऊस. सण मीन्स ओकेजन. आयकय उलय घोळय बरय. अक्षर दिलां तें तुमी बरोवपाक जाय. घडयाळ. घर घण घड घट. चित्र पळय आनी पयलें अक्षर सांग. पयल्या चित्रांत आमकां घर दिसता. तर घराची घर मीन्स अ हाऊस. दुसऱ्या चित्रांत आमकां उशें दिसता. तर उशाची उशें म्हटल्यार पिलो. तिसऱ्या चित्रांत आमकां लसूण दिसता. तर लसुणीची लसूण म्हटल्यार गार्लिक. चवथ्या चित्रांत आमकां पण्टी दिसता. पण्टेची पण्टी म्हटल्यार लॅम्प. निमण्या चित्रांत आमकां बकें दिसता. बक्याची बकें मीन्स अ बर्ड, क्रेन बर्ड. अक्षरां जोडून तयार जाल्लीं उतरां वाचुया. पणस. परब. फोडणीशी करून वाचुया. देखीक घर घ आनी र. पयलें सण स आनी न सण. दुसरें एक ए आनी क एक. आमी अक्षरां घडोवया. उशाची लसुणीची एकाची ए. बक्याची पणसाची वडाची वड मीन्स अ बॅनियन ट्री. चमचाची चमचो म्हटल्यार स्पून.